2018चे नवे वर्सा 70 माकड तापाचे आनी 3 नवे पेशंट सापडल्या। डिसेंबरान 2 मेळे। या सीझनातूय दोतोरांची वाशिनाची आनी जागृताय मोठ्या प्रमाणात चालू आसा। पेशंटांची संख्या उणे जाता म्हूण वाळपय पीएचसीचे दोतोर सांगतात। 2015 सावन 70 माकड ताप धुमशाणा घालता। या सीझनाक आता डिसेंबर आणि जानेवारी, डिसेंबराक 2 मेळिल्ल्यो, जानेवारीक आता 3 मेळे, पण 5वी केस तुम्ही जी म्हणता ते आजच डिटेक्ट झालेली आसा। आणि दुसरे म्हटल्यार पहिले परत आता केसीस खूप कमी आसा सध्या। आमच्यो ऍक्टिव्हिटीज रिगार्डिंग आयसीस जो करता, अवेअरनेस करता, ते चालूच आसा। नवे 3 पेशंट मेळ्यात, तातूंत एक शाळेचो भुरगोय आसा। सध्या तो वाळपय एडमिट आसा। हाडलेलो तुका हांगा शनिवार हाडलेलो। मागीर आता ब्लड बी काढून गेले हांगा, सॅम्पल काढून गेले। म्हणजे खंय गेल्लो खंय तर तो खंय ना इस्कोलाक वयता। हा मागीर असं सुट्टी आसली न्हू 10 दिसांची नाताळची, तेन्ना घरा कडेन आसलो। हा आनी खंय ना जोर ताका आयलो। पयलीं सुरवातीक जोर आयलो। हा तेका बेरेस्तार गेले, बेरेस्तार जोर सुरवात जाला। हा शुक्रार वाळपय हाडलो, चेक केलो आनी घरा आयलो। आनी शेनवारा परत रागात चेक करून हार्ट पिकला। शेनवार हाडलो आर्मीत। तुम्ही कोण तेचे वडील? वडील, ओके। मागीर शनिवार म्हणले आता कितले दीस एडमिट आसा हांगा आता? 6 दीस 6 दीस जाले। 6 दिसांक एकच दीस ताप येयला, आयतारा रातचो। हा माकड ताप म्हणून अशें सांगलें। लोकांनी काजूंनी लाकडांक वतना फुल शर्ट पॅन्ट घालची। घरा आयले उपरांत गरम उदकान न्हांवचें म्हूण दोतोर लोकांक सांगतात। ती मेसेज म्हणल्यार आमी तांकां थ्रू आयसी दिता की तांणी फुल कपडे घालून वचचे, कित्याक वचूंक नाका म्हणूंक शकना आमी तांकां। तांचें तें कामच आसता काजू बेंडपाचेर लाकडांक वचपाचें, ते वतात आनी ती फॉरेस्ट विजीट करतात। पूण फुल प्रोटेक्शन रानांतसून आयले की तांणी त्या कपड्याक सोडपाचे आनी गरम उदकान न्हांवपाचें, जाल्यार ते कितें टिक्स लागले आसा त्यो चिट्ट्यो त्यो पडटात। आनी दुसरें हांवें सांगलां तें डीएमपी ऑयल आयले की आमी तांकां दितले त्या तयारीन। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। महाराष्ट्रात जाल्ल्या भीमा कोरगांव प्रकरणाचो दलित संघटनांचो गोंयच्या दलित संघटनांनी निशेध केलो। दलितांचेर जावपी अन्याया आड आवाज काडपाक पणजे आंबेडकरवादी संघटना जमिल्ले। कांय समाजकंटकांनी दलितांच्या रॅलीचेर हल्लो केलो, उपरांत प्रकरण वाडले। ह्या प्रकरणाची सरकारान खोलायन चौकशी करून न्याय दिवचो म्हूण त्यांची मागणी। काही समाजकंटक जे जातीयवादी लोक, त्या लोकांक धर्म लागना, जात लागना, पात लागना अशाच पद्धतीचे मेंटॅलिटी लोक, ह्या लोकांनी आमच्या समाजाचेर जे दगडफेक केली तेजो आमी जाहीर निषेध करता। गोंयच्या दलितांच्या वतीन त्या लोकांचो निषेध करून हांगासर आमी तेंचे प्रोटेस्ट करता की सरकारान ताबडतोब त्या दोन्ही संघटनांच्या लिडरांक अरेस्ट करून बाकीच्या प्रकरणांक ते सोमोटो सरकार लायता। आणि आता आयज दलितांचेर जर अत्याचार असो जाता, मारले वयता, जाल्यार सोमोटो तुमी कित्याक लायना? तो सोमोटो लावन तांकां ताबडतोब अरेस्ट करपाचें आनी समाजाक आमच्या न्याय दिवपाचो। कारण ज्या देशात आमी रावता, हो देश स्वतंत्र जाल्या पासून आयज सगळ्यात आमचेर अत्याचार जायत आसात। ज्या बाबासाहेबान लोकशाहीची पद्धत सांगलेली आसा, धर्मांधवाद्यांनी सगळ्या जाती धर्माच्या देशातल्या लोकांक एकत्र रावपाचो एक संदेश दिलेला, त्या संदेशाक खंय तरी हे काळिमा फासपाचो एक प्रयत्न हे जातीवादी संघटना करतात। आमी कोणाच्या विरोधात थंयसर वचूंक नसले, आमी कोणाच्या विरोधात खंयच्याच जातीच्या धर्माच्या विरोधात आमी थंय उलय नसले। आयज आमी उलयता, आयज ज्या समाजान आमचेर अत्याचार केला त्या समाजाच्या विरोधात आमी उलयता। कारण उलोवपाचें पडलें हेजें कारण तेच आसा, कारण हे लोक जातीयवादी आसात आनी जातीयवाद्यानूच आयज आमच्या देशाचेर घालो घातलेलो आसा। आनी ह्या पद्दतीन बाबासाहेबाची तत्वज्ञान घेवन जो मनीस वयता तांकां खंय तरी आडायले वयता। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।